नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। हुवारा उपरांत गोयभर हाल्ली लोकजीण पावसान विसव घेतिल्ल्यान थाकाय उदक देवले मुख्यमंत्री धरून आमदार मंत्री लोकांच्या आधाराक मातयेची घरां फुगल्यात तांच्या खातीर रेस्क्यू कॅम्प। गोंयाक झोडून काडपी पावसान कितलेशाच लोकांक केले निराधार घरां मोडली आसरो गेलो कोविडान धंदे बंद आता पावसान येणावळीची साधनाय काबार वाळपयच्यान खासा रिपोर्ट। बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत दाबोळी विमानतळार ढोल ताशांनी येवकार मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांचो जल्लोश पळयल्यार 2022 बीजेपीच। मायनिंग कॉर्पोरेशन केल्या उपरांतूय मायनिंग इंडस्ट्री सुरू करप हे एक सपन सरकार कॉर्पोरेशनाक सरळ लीज दिवंक शकना कॉर्पोरेशनाकूय जावचे पडटले ऑक्शनात वांटेकार। आणि भारताचे मीराबाई चानून वेट लिफ्टिंगात जिखले रुप्या पदक भारताचो अकाउंट उक्तो देशभर तोखणाय। हुवारा उपरांत गोंयभर लोकजीण हाल्ली पावसान विसव घेतिल्ल्यान गांवांनी भरिल्लें उदक देंवलां। लोकांचो संवसार काबार सरकारान सारकी मदत दिवची म्हूण अपेक्षा मुख्यमंत्री धरून आमदार मंत्री लोकप्रतिनिधी लोकांच्या आधाराक वचूंक लागल्यात। जांची मातयेची घरां फुगल्यात तांच्या खातीर रेस्क्यू कॅम्प जाता तितले बेगीन मदत पावोवपाची सरकाराचो यत्न। आता डायरेक्ट रिलीफ म्हणून हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला ताका 15 दिसाचे कडधान्य जे आसा हे सरकारा कडल्यान दिले वयतले। ताज्या व्यतिरिक्त जी तांकां मदत ज्या पद्दतीन करपाक जाय उदकाचो प्रॉब्लेम आसा रस्त्याचो आसा लायटीचो आसा आमचे PWDचे मिनिस्टर हांगा आसा तेय प्रॉब्लेम्स बाकीचे सगळे रिजॉल्व करतले। पण वैयक्तीक सपोज रेस्क्यू आमच्या तांकां हांगासल्यान दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटरांनी आमची दवरपाची तयारी आहा। जर एखाद्यो 4-5 फॅमिली जर रिहॅबिलिटेशन सेंटरान 15 दिसां म्हयन्याभराक रावता आसत जाल्यार हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला। म्हणजे आमच्या आसता ते आमी काडचे कितें अशें उदक पयलें नंतर आणि रातचे जितले 12-12:30 जे वावकरांक जे पावसाचे झोड लागल्या त्या प्रमाणे हे उदक जाय तितले तेंच्यांनी सोडलेल्या धरणा प्रमाणे हे उदक येत आहा। तुमकां अजून नुकसान भरपाई कांयच मेळना शेताची ना हेचे हे केळी हेच्या फुडले ते हेचे केळी म्हटल्यार हेका सुद्दां 3 वर्सां जाली लुकसाण। फक्त फॉर्म मिनिस्टर बी येतात फॉर्म भरतात सगळे फॉर्मॅलिटी करून लायतात परत किसान कार्ड लावून लायतात आणि 3 वर्सां जाली आमकां रुपया सुद्दां मेळांक ना। उदकाची आता ना म्हटल्यार तुम्ही कालसून चांदील प्लांटाक गेल्लो कालसून उदक सांगला कितें आनी 4 दीस उदक आसचें ना। उदक आसचें ना म्हणजे कितें थंयसर सगळो तो पंप आहात पळय थंयसर तो सगळो पंप रूम उदक घेवन थंयसर भरलेले जाल्यार हेंच्यांनी पयलीं ते पंप काडून सायडीक दवरूंक जाय आहले कित्याक हे आतां 8 पंप आहा पळय 8य पंप आतां ते सगळे मोडलेले आहा आनी आतां हे पंप मोडल्या जाल्यार तेंच्यांनी ते आतां रिपेरिंगाक दिले जाल्यार तेंच्यांनी ते पयलीं लोकांक इन्फॉर्म करूंक जाय आहलें। काल कितें जालें आमचे तिलारीचे धरणा खातीर ते पाणीचे फ्लो वाडल्या कारणान रिवराची वॉटर लेवल रायज जाली आनी ती आतां हांगासर उदक भरल्या कारणान सगळे पंप हावजान आमचे सगळे मोटर्स बीन ते समर्ज जाल्ल्या कारणान ते आतां आमकां स्टार्ट मारूंक मेळना ते आमकां परत धाडपा पडटा हिटींग करून आनी मागीरूच आमकां ते स्टार्ट मारपा पडटा। हे खातीर आमकां एक 2-3 दीस तरी वयतले। सरकार मी आमच्या मुख्यमंत्र्याक गाराणें घालता ह्या गावाच्या वतीन तुम्ही प्रत्यक्ष येवन ही परिस्थिती बघात। खरंच काहीतरी लोकांचे खूप प्रॉब्लेम्स आहात। आमचो डेप्युटी CM हैसर काय करू शकना अजून ह्या जावन सुद्धा तो येऊंक ना म्हणजे विचार करा तो केव्हा येतलो सगळ्या नेस्तनाबूत जातकूच। आणि सरकार हांगा रिपोर्ट तयार करता सगळ्यो गोष्टी हे करता आणि त्या लोकांक खऱ्या अर्थान जे मेळोंक जाय पैसे जे कॉम्पन्सेशन मेळोंक जाय ते तांकां मेळना। आयलंड असल्या कारणान 4 सायडी उदीक असल्या कारणान आमकां रातभर झेम पडना। राती पासून आमी न्हिदोंक ना परत उदीक चडत जाय म्हणून परत रातची भरती आसता न्हू एकदम रातचे सोडीत बीन जाय म्हणून तशीच घराय बीन लोकांची आतां खेचल्या आतां दिसांनी आनी थोडे दिसांनी घराय बीन खेचता। हे कंटिन्यू 3 वर्सां उदीक येयल्या म्हाज्या घरान सारकी सगळ्यो भिंती
हे जाले नेमले घरा अख्खे. This is the one area which has been affected with the floods in this rainy season. So that's why I came to see. Now I have seen for myself, I heard the issues raised by the locals because they are the ones who have faced it. फाटल्यानूच पावताले आमचे सगळे आतां भरलेले इतले मेरेन उदक आशिल्ले सगळ्याक भरून सगळे सामान बी आमचे व्हॅल्युएबल सगळे व्हांवून गेला. फ्रीज टीव्ही कांयच ना, वॉशिंग मशीन बी सगळे कांयच ना, भितर सामान सगळे आमचे व्हांवले आसा. फाटल्यान सगळे कोपी बिपी आशिल्ल्यो त्यो मोडून गेल्या. फाटल्यान एक घर मोडलां आमचें मेन घर. आतां तो गणपती बी आमी हांगा चिंतताले, आतां सगळें मोडलां, कितें करपाचें. ताचे पळय सगळे रुमेत भरलेले, मिरसांग कोथमीर सगळें ते सगळें गेलें, व्हांवून गेले. अर्दें भितर उदक भरलें, सगळें अशें चिक जालें सगळें. आतां तेंगे वयर रावता पळय, वयर कोणाचे माया रावता आनी तेका दाखयता आनी तेका सामान पळय कागद बी सगळे व्हांवून गेले आसा. भितले कपडे भितले कांयच खावपाची परिस्थिती म्हणजे कांय ना. 20-22 फॅमिली सध्या आतां दुसरे कडेन रावती. तांकां वेवस्था केली, तेंची जेवणाची सगळी वेवस्था काल केल्ली आनी आतांय चालू आसा. प्रत्येकाचो अनुभव होच आसा की खंयच कोणाची विचारपूस जायना, कोणाचो पायपोस कोणाक ना. सगळे मोटर पाण्या खाली सबमर्ज जाल्ल्या कारणान तांकां भरपूर त्रास जाले. कालच्यान हे सगळे इंजिनियर ग्रावंड रूट लेवलाचेर काम करीत आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी 40 MLD जी लायन आसा ती 2 मोटर सध्या स्टार्ट केल्ले आसा आनी तेतूर हे मोटर जे आसा 40 MLD उदक पणजी, तालिगांव, सांतांद्रे आनी सांताक्रूज हे एरियेन ऑलरेडी उदक तेंच्यांनी सप्लाय स्टार्ट केल्लो आसा. 55 MLD लायन आसा म्हळ्यार तितूर फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच कुंभारजुवा हे भागांनी उदक येवचें ना, कारण हेंचे मोटर जे 7 मोटर जे चलता हे मोटर सगळे उदका पोंदा आयिल्ले आसा. 6 गांवांत चड लुकसाण जालें. आमी तेजी जाय पाणी केलें, पाणी करपाक येयल्लें, शेतकऱ्याक हातून जावपाक येयल्लें. आम्ही प्रयत्न करता. हांवें कालू म्हटलां की प्रयत्न करता की एटलीस्ट फुडल्या वर्सा हे संकट केन्ना येवचें न्हय म्हणून. सादारण एकल्याले 4 पापड एकल्याले 10 क्विंटल तांदूळ अत्यावश्यक भिजोवन पेड्ड्यार जाली कडेन. त्या गव्हर्मेंटान आमदार येवन हांगा एक कोण तिंका कितें तरी गांव आमगे फूल असो डॅमेज जाले कडेन तांकां कितें तरी हेल्प करपाची एक स्कीम सोडून दी. सध्या तेंकां खातलो जाल्यार कांय ना. मेन म्हणल्यार हांगाच्या जे जाला आमचे उदकाचो प्रॉब्लम हे आमच्या पंचायतीक खूब एक विशेष घरांक असो सामको ठोकर बसलेलो आसा दिल्ले आसा. तेन्ना सरकारान कितें आमकां आर्थीक मदत करची अशी तुमचे कडेन मागणी करता. इतलें हांव कितक्यांक सुमार रातचे 4 सुमार असो उदक अचानक 3-4 3:30 4 भरले की कळोंक सुद्दां ना. आमी सगळीं भुरग्यां बाळां घरान घेवन गेली. एक्झॅक्ट आंकडो आमी आतां सांगूंक शकना ह्या स्टेजीर, पूण 50 पर्यंत सध्या तर आतां ह्यो डेथ दिसता सादारण आनी चडशी व्हांवून गेल्या. सावड्डे स्कीम तेजे पॅनल्स प्लस पंप वॉशआउट जाल्ले आसा, प्लस 1 MLD वयली तेजे पॅनल बोर्ड आनी पंप हाऊस वॉशआउट जाला, प्लस पाडेली स्कीम वॉटर सप्लाय स्कीम 50 HP मोटर्स एंड पंप्स दे आर टोटली सबमर्ज्ड. सो ते आमकां ऑलमोस्ट आमकां स्पेशल एजन्सी धाडचे पडटले करपाक. सो ते रिप्लेस करपाक आमकां 2-3 दीस वतले. बाय फाल्यां इविनिंग म्हणल्यार वी आर एक्सपेक्टिंग टू रेग्युलर द सप्लाय. एबिलिटी हाय आसा पूर्ण म्हणजे दाबोद प्लांटाच्या ज्या गांवांत उदक वयता ती सगळीं आहा ते फाल्यां सांज पर्यंत सगळ्याक लोकांक उदक मेळटलें. मेजर आय से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया विल बी कवर्ड. म्हाका सांगला म्हाज्या मतदारसंघाक मेजर नुकसान जाल्लें आसा. WRD मार्फत सगळी जे रिटर्निंग वॉल बी काडपाक जाय ते बेगितल्या बेगीन मदत मेळटली लोकांक. कितें भंय आहा काय कुट्टल काय सध्या बसत हे कांयच ना. डॅमाची सेफ्टी सारकी आसा आनी सरकार टायम टू टायम ही डॅम सेफ दवरपाक चालवलीच न्हू. आमचे कडेन मेजर मायनर मिडियम डॅम आसा, खूब डॅम आसा सुद्दां पावलें. पूण सरकाराचें हें कितें आसा, सरकार निमाणें काडटलो आनी 6,000 रुपया ट्रान्सफर करतलो. आमी असेंब्लीक डिमांड केलो की एक्चुअल कितें आसा तें पळया. पैसे मेळटा म्हणून सांगला तेन्ना सगळें म्हाजें घर ताका दाखयलें, कितें कितें डॅमेज जालें दाखयलें. ताका सराक सांगलें वर्सा वर्स म्हाका लाखांनी लुकसाण जाता म्हणून सराक. सरान तें आयज मान्य केलें कित्याक सगळें ताका व्हरून दाखयलें म्हाज्या घरान कितें कितें जाता तें. To go and assess the damage done. This one area is given to me, and I can first hand like to see what exactly happened, what is the extent of damage and all. गोवा बेळगाव महामार्गावरील जो इकडे या ठिकाणी पाहायला मिळाला लोंढा येथील ब्रिज काल अति पावसाने पूर्ण कोदरून गेलाय आणि टोटली इकडे दुचाकी 4 चाकी किंवा चालत जाणाऱ्यांनाही बंदी घातलेली आहे. कारण पूर्णतः हा ब्रिज ब्रिटिशकालीन ब्रिज आहे पूर्वीचा, तो आता ब्रिज कोसळून गेलेला आहे.
गोंयांक झोडून काडपी पावसान कितलेशेच गांव बुडले, कांय जाणांचो संवसारूच काबार जालो. कोविडाचो मार, धंदो बंद अशे तरेन दीस काडिपी लोक, खासा करून 70चे कांय लोक सामकेच उगड्यार पडले. कामाधंद्याची माकनां काबार जालीं. कितलेशेच जाणांचो तकले वयलो आसरोय पुरान व्हांवलो. फुडाराचे मोठे प्रस्नचिन्ह पळयात वाळपयच्यान खासा रिपोर्ट. विलियम फर्नांडिसाचे पूर्वजांनी बांदिल्ले हे घर पयलीं पुराय पावसात बुडले आनी मागीर घोव करून पडले. घरातले जेवण खाण कपडे भांगरा वस्तू पासपोर्ट धरून हेर डॉक्युमेंट सगळे पावसाच्या एका धडकेन काबार जाले. फातोडेर उदक भरले आनी घरच कोसळ्ळे. विलियम कामाक भायर आशिल्लो, मात कोविडाक लागून 2 वर्सां जालीं घरा उरलो. आतां अर्थीक लुकसाण जालीच, पासपोर्टूय गेलो. फुडले दीस कशे काडप प्रश्न ना. न्हू म्हणून पयसोय ना आमचे कडेन, न्हू म्हणून म्हाजे कडेन आतां कामूय ना. 2 वर्सां जालीं हांव घरा बेकार आहा आनी हें आनी जालां आतां. मागीर कशें आतां भुरग्यांक घेवन आनी बायलेक कशें करपाचें आनी खंय वचपाचो तेंच पडलो म्हाका. तेका लागून उपकार करून गव्हर्मेंटाशी मागता की बेगीनूच आमकां कितें तरी हेल्प करची एटलिस्ट. वेळूच गांवचोच विन्संट डिसोजा ल्हानशी गॅरेज चलयतालो, मात पावसान घरा सयत सगळे काबार. घर मोडले आनी वांगडा 8 लाखांची गॅरेजीची मशिनरी काबार जाली. पयलींच कोविड, उपरांत हुवार, संकटां फाट सोडिनात. सरकारी मजतीची आस. किती डॅमेज जाले तुमचे? टोटल डॅमेज माझी. हांव फॅब्रिकेटर, माझी गॅरेज आसा. पुरोच्यान म्हाका काम ना. हांव सगळं बेकार करता. माझी मिशिनां सगळीं आतां उदकान गेली. 6 मिशिनां म्हाजी जाल्लेली, सगळं उदकान आसा. कारण तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे कितली लॉस जाला? म्हाका साधारण 8 लाख सुमार गेले माझे. 8 लाख सुमार गेले. मिशिनां कितले पण म्हाका कळटलें काय ना. त्याच मिशिनाचेर म्हाका पड बरें न्हू. पयलीं करून जें म्हाका काम ना. अशें केन्ना हेज्या पयलीं बीन अशें कितें जाल्लें? हेज्या पयलीं उदक येयलें, करून येयलें मागीर सकयल लागलें आनी गेलें. जून कसली? हे पळयात वणटीचेर मार्किंग. घर इतले उदकान बुडिल्ले. घरातले सगळे सामान काबार. 2 भुरगीं आसात, तांची पुस्तकाय हुवारान गेली. उरला फक्त चिखल. घरात काम करतो कोण ना. आवयच मेळटा ते काम करून भुरग्यांक शिकयताली. हुवारान तांकांय अर्थीक धपको दिलो. वेळुसात कितलीशीच घरां बुडली, काय मोडली. वांगडा शेतां भाटां आनी कुळागरां काबार जाली. शेतकारांचे कश्ट बुट्टेन व्हांवले. हे आतां वर्सां पोरू बी अशेंच जाल्ले. सगळे व्हांवनूच गेल्ले. अंदू आमी माडयो लायल्यो, सगळे खत घातलेले, सारे सगळे घातले, ते बी व्हांवून सगळे गेले. माड लायल्ले, माडयो लायल्यो, त्यो गेल्यो व्हांवून. प्रुडंटा खातीर 70 सावन सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, कल्पेश गावस आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा निमाणो गोंयांत पावलो. बीजेपी कार्यकर्त्यांनी दाबोळी विमानतळार ढोल ताशांनी ताका येवकार दिलो. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते सगळे विमानतळार पावले. लोकांचो जल्लोश पळयल्यार 2022 बीजेपीचेंच सरकार येतलें म्हूण खंय निश्चित. मुख्यमंत्री उलयलो. नड्डा 2 दिसां खातीर गोंयांत आयला. पळयलो आसतात जाल्यार JP नड्डाजींचें स्वागत करपाक येदो व्हडलो उत्साह कार्यकर्त्यांच्या मदीं आसा. गोंयांत निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 2022 पूर्ण बहुमतान आमी रिपीट करता हाचें तें द्योतक आसा. नड्डा पणजे येता म्हळ्यार पणजेचे ट्राफीक बरोच वेळ जाम उरले. विधानसभा वेंचणुकेचे नदरेन पक्षाचे पदाधिकारी
वेगवेगळे मोर्चा आणि मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर तो बसका घेतलो. मिडियाकूय मेळटलो म्हूण कळटा. स्टेट ऑफिस बेरर हांचे बरोबर मिटींग आसा, त्यानंतर आमदार मंत्री हांचे बरोबर तेंची आज मिटींग जाता. आपापले कॉन्स्टिट्युन्सी रिव्ह्यू आणि कितें ना माझे कितें ते हांवें सांगलें. डिफरन्सीस काय ना, काय अजिबात ना, काय टेन्शन ना. टेन्शन ना, दोघं एकत्र मिळून काम करणार. पार्टी एकाच नाही. Meeting was regarding elections and all. Okay. What are the difficulties actually the MLAs are facing? And what is the let's give some give suggestion. President gave advice how to go about by election. That's all. So but तुम्ही तुमच्या साईडच्यान व्ह्यूज बा सांगले saying that जेन्ना तुमी आसतना तुमच्याच पार्टीचे लिडर तुमच्या उलयता बा तेजेर बा कितें No discussion, nothing. तसं काय ना. तयारी कर म्हटल्यार इलेक्शनाची बेगीन जाता म्हटल्यार इट इज इन द शेड्यूल टायम सारको. असेंब्ली इलेक्शन लागीं पा येवंक शकता बाबा हांवें कितें उलयलें प्रश्नूच येना. तुम्ही कितें उलयलें बी इलेक्शनाचे सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी भारतीय जनता पार्टीची सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी डेफिनेटली ह्या फावटी सावड्डेचो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावतलो. बसके उपरांत JP नड्डा मंत्र्यांक मेळ्ळो. थंय अपक्ष आमदार गोविंद गावडे आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग कॉर्पोरेशन केल्या उपरांतूय मायनिंग इंडस्ट्री सुरू करप हे एक पयसुल्लें सपनूच. कॉर्पोरेशन केलें आनी सरकारान तांकां सरळ लिजा दिली, ग्रांट दिली, लिजा ट्रान्स्फर केली अशें जायना. कॉर्पोरेशनाकूय ऑक्शन प्रक्रियेंतल्यान वचचें पडटलें. खासा रिपोर्ट. राज्यांत जाता तितले बेगीन मायनिंग सुरू करपाचे आशेन मंत्रिमंडळान ब्रेस्ताराक गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल 2021 बावटो दाखयलो. मात दुरुस्त केले MMDR ॲक्ट 2021 प्रमाण सरकार लिजांक सरळ ग्रांट दिवंक शकना, ट्रान्स्फरूय करूंक शकना. ऑक्शन प्रक्रियेंतल्यानूच कॉर्पोरेशनाक राज्यां कडच्यान लीज घेवची पडटली. दुरुस्त केल्ले MMDR ॲक्ट 2021 सेक्शन म्हणटा ऑक्शना वेळार एखाद्याक लीज मेळ्ळ्या आनी वर्सा भितर ताणें काम सुरू करूंक ना जाल्यार सरकार एक वेळ केंद्र सरकाराचे मान्यतायेन सरकारी कंपनी वा कॉर्पोरेशनाक चडांत चड 10 वर्सां खातीर ग्रांट दिवंक शकता. परवाने घेतिल्ले आसत जाल्यार अशा वेळार सरकारी कंपनी वा कॉर्पोरेशनाक परत सगळे परवाने घेवपाची गरज ना. लीज होल्डर लीज सुरू करूंक पावलो ना जाल्यार परत ऑक्शन करून नवो लीज होल्डर सिलेक्ट करचो पडटलो. सरकारी कंपनी ना जाल्यार कॉर्पोरेशनाक लीज दिवप वा नवो लीज होल्डर सोदप जे बेगीन जाता ते सरकार करतलो. मायन्स खात्याचे सुत्रा प्रमाण मायन्स खात्यान लिजांचे ऑक्शन जाता म्हूण जाहीर करूंक जाय आनी मायनिंग कॉर्पोरेशनान तातूंत वांटो घेवचो पडटलो. ऑक्शनाची प्रक्रिया केले बगर मायन्स खातें कॉर्पोरेशनाक लिजा ट्रान्स्फर करूंक शकना वा ग्रांट दिवंक शकना. लिजांचे ऑक्शन करचे पयलीं राज्य सरकाराक पयलीं खंय कितले मीन आसात ते पळोवचे पडटले. उपरांत लिजांची बाउंड्री मार्क करची पडटली. ऑक्शनांतल्यान कॉर्पोरेशनान लिजा घेतली जाल्यारूय तांकां मायनिंग सुरू करूंक जी प्रक्रिया थारल्या त्या प्रमाण गरजेचे आशिल्ल्यो सगळी परमिशनां आनी क्लियरन्स घेवचे पडटले. हें सगळें करून राज्यांत मायनिंग एक्टिविटी सुरू करतलो जाल्यार कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली म्हूण मायन्स खात्यांतली सुत्रां सांगता. मायनिंगाचे बाबतींत पळयल्यार गोंयची परिस्थिती बाकीच्या राज्यां परस वेगळी आसा. गोंयांत मायनिंग लिजा पुर्तुगेज काळांतली आसात जाचे जमनीचे मालकी हक्क कंपन्यां कडेन आसात. अशा वेळार सरकार ह्या जमनीक हात तरी लावंक शकता काय हो आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाक भेट दिली. स्वामी विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींचे महानिर्वाणाचे विधीक मुख्यमंत्री पावूंक नाशिल्लो. मुख्यमंत्री सावंतान तांच्या समाधीक भेट दिली. तशेंच थंय विद्याधीश तीर्थ स्वामीकूय मेळ्ळे. पर्तगाळ मठाचे मठाधीश गुरुवर्य स्वामीजी हांच्या समाधी स्थळाक भेट दिवपा खातीर ज्या दिसा त्यांची समाधी जाली त्या दिसा हांव गोंयांत नाशिल्लो. त्यांचो पुराय भक्तगण हे पुराय गोंयभर आसात, भारतभर आसात आनी म्हणूनच तर पुराय सगळी कडले लोक हांगा येवपाक दिसता आतुरतेन आशिल्ले. बट कोरोनाच्या काळा खातीर तांकां येवपाक मेळूंक ना. हांव पर्सनली मठाचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास ढेंपे हांच्याय कडेन दिसता फोन करून पर्सनली उलयल्लो आनी ताज्या उपरांत आज समाधी स्थळाक भेट दिवपा खातीर मुद्दामून आयज हांगासर आयिल्लो. तांच्या सगळ्या शिश्यवरी आनी बाकीच्या सगळ्यांक हांवें भेट दिली. हांव हाज्याय पयलीं एक 2-3 फावटी ह्या मठांत पावलां आनी मठाचें काम एक खूब मोठें कार्य आसा आनी तांचें कार्य त्याच पद्दतीन खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. चला बरें जालें. बरें जालें. बरें. थँक्यू सर. फुकट लायटीची पोकी आश्वासनां दिवन गोंयकारांक फटोवपाचे आपाचे यत्न म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्रालाचो दावो. दिल्ली आनी गोंयचे वीज पुरवणेचे वास्तव लोकांक कळचे म्हूण आपूण डिबेटीक तयार जाला म्हूण तो सांगता. आपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी आदी चॅलेंज केल्ली. आपणे फक्त वीज मंत्री वा मुख्यमंत्र्याक डिबेटीक आपयिल्लें. 8 म्हयन्यांनी खंय दिल्लीचो वीज मंत्री जागो जाला. But now when the power minister of the Delhi government himself is saying that I want to come and discuss, I have no problem. What is wrong? That is for them to promise and people not to fall prey. That is why we have to get involved and tell the people the facts that what is happening there and what they have shown there. They have, so that is what we are trying to say. So, now, he asked for discussion. Why should I go behind when I know that we are giving the best? Why should I go behind? They said, I am accountable to the people of Goa. If anybody calls me or anybody asks me, I am there. And last time also, somebody from their party asked me, I went. It has come back again when Mr. Kejriwal came here and announced something. They said, the same other fellow said, we want to debate. I said, I am not ready to debate. Then the question of 6 or 7 months before, I told the same thing that if they want to come, let the power minister come. Now after 7 months, he is woken up from his slumber and he is coming. They are talking about free electricity time and again. Petrol prices during Parika regime. So like that, is it a possible solution or scenario in Goa and Data? Delhi आमच्या बरोबर चढ आमर. Delhi petrol prices are higher than Goa prices. उटंगराच्या पावसान लोकांची घरां मोडलीं, सामान व्हांवन गेलें आनी चुली वोल्यो जाल्यो. अशा वेळार आम आदमी पार्टीन तांच्या मदतीक धांव मारली. शेनवारा सत्तरी आनी फोंड्यां तांणी हुंवार आयिल्ल्या वाठारांनी राशन पावयलें. लोक कसोच उपाशी न्हिदपाक जायना म्हूण तांचें ठाम मत. सामान सुद्दां आमकां कांय करूंक मेळना, सगळें काडूंक मेळना. पूण आतां कितें आसा तें म्हणजे सरकारान आमकां मातशें कितें तरी मदत करची अशें हें आसा म्हणजे आनी व्हडलेशें कांय ना. जास्त मॅनेजमेंट आसा पळय, जी टीम आसता पळय सरकाराची, जे मॅनेज करपाक जे 12 तालुके आसा आमचे, ते 12 तालुक्यान तेंच्यांनी टीम ठरोवपाक जाय. कारण पावस ऑलमोस्ट जून, जुलय, ऑगस्टान येता तेन्ना तेंच्यांनी टीम ठरोवपाक जाय आनी तेंच्यांनी फिल्ड वर्क करपाक जाय. तें काम स्टार्ट करपाक जाय तेंच्यांनी. जेन्ना अशें हुंवार येता जावं लोकांचें लॉस जाता तेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. रोखडें जो आमचो फोर्स आसता, एअर फोर्स आसता, नेव्ही फोर्स आसता, डिफेन्स आहा, त्या पद्दतीन तेंच्यांनी काम करप. आम आदमी पार्टीच्या वतीन आमी तांकां कितें जाता तशी मदत करपाक आज फुडें सरल्या. कोणाक जाय तांकां आमी रेशन पावयलें, कारण सगळ्यांच्या घरांतले तांदूळ सगळे व्हांवून गेल्ले. त्या भायर आमची जेवणाची पॅकेट्स आमी कोणाल्या घरान अजून पर्यंत फूड पेटूं ना, तेंच्यांनी घरा कडेन रांदूं ना. तांच्या खातीर आमी जेवणाची पॅकेट्स अरेंज केल्या आनी आमी ती बीन दिवपाचें आमचें चालू जालां. फातोड्ड्या गांवान आसा सगळ्या गांवकारां बरोबर फुडें जर पळयत मुद्दाम फुडें दाखयत आमचें गांव आसा थंय कंप्लीट बुडिल्लें आसा गांव. तें फुडें आमी मुरमुण्यात येवचून आयले, थंय तशें जालां आसा. प्रत्येक कडेन उदक सगळें भरिल्लें आसा. आमी घरा पयलीं थोडीं वायट दिसलें पळोवन की घरान सगळी नासधूस जाल्ली आसा. एक सादें सामान जें आसता कपाटान उदक गेलां, चूल सगळी गेल्ली आसा. एक दिसता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन तांकां रिलीफ मेजर दिवपाची गरज आसा, ताबडतोब दिवपाक जाय. असल्या गोश्टींनी वेळ काडून काडपाची गरज ना. बेगींतल्या बेगीन कित्याक खंय तरी तांकां अन्न शिजोवपाक कांयच ना. आमी आमचे पर्यंत कोणाक रेशन पावयलें बी, पूण तें शिजोवपाक सुद्दां कश्ट जाता.
जमपाक जाय. सो बेगिनच्या बेगीन सरकारान तांकां रिलीफ मेजर दिवचे, खंय तरी कॉम्पन्सेशनची घोटणा करपाक, कित्याक जे कश्ट कमोवन सेव्ह केल्ले ते कंप्लीट सुद्दां व्हांवून गेल्ले आसा. फोणेचे साफा मस्जिदीचे तळये कुशीकचे वण्टीचें काम तात्पुरते सुरू जालां. पावस सोंपतकच थंय पक्कें बांदकाम जातलें. इतिहासीक वास्तूंचो सरकार सांबाळ करता आनी करतलो म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार उलयलो. 2 दिसां फाटीं ही वणत कोसळिल्ली. सुमार 450 वर्सां पयलींचे हे मस्जिदीक मार बसूंक जायना म्हणून कितें काम करता तें सारकें करात म्हूण थळावे मागतात. हे केल्लें आसा तें टेम्पररी स्टार्ट केल्लें आसा. जे पावस जेन्ना कमी जातलो तेन्ना तेंचे एक्सपोर्ट जे आसा ती ऑलरेडी तयारी केल्ली आसा. ते प्रमाणे काम जातलें. एक्सपेंडिचर सगळो गोवा स्टेट गव्हर्मेंट करतले काय हे ना सेंट्रल टेंडर घेतलें आसा. कित्याक अशें कितें कॉलेज जायत जाल्यार तेंचे कडेन थोडो असो फंड्स आसता जेणे करून ताबडतोब रिपेर करपाक बरें फास्ट एक पावल मारलें आसा जेणे करून आनी टायम कांय कांय. आतां तर एक प्रॉब्लम कितें जाला ना, ही आतां मातशी ती माती मोव जाली, ती मदींच कितें हें जावपा येना प्रॉब्लम, हेजे खातीर डॅमेज जावपा. आनी जी आतां कितें आहा कितें तें काम करता तें सारकेंच काम करपा जाय. समज बेश्टे आमी जो डे ते जाला तेदूच आमी सगळे कॉन्टेक्ट केले घेवन CM. आतां कितें ते जाता तें सारकेंच जावपा जाय. पयलींच तें म्हणलें की हांव तेजें पाणी करता आसतना हें करता आसतना म्हणजे तें फातर लावन करता म्हणजे हें तेमी ते टेम्पररी कित्याक जाता तें सारकें जावपाक जाय. परत केलें गडबडीत आनी परत कॉलेज जालें हें जावं. सांत जुजे दा आरियल चांदोर आनी कुडतरच्या लोकांनी PWDक रस्तो जाग्यार घालूंक 10 दिसांचो प्रास दिला. वेंचणूक लागीं पावतली तेन्ना रस्तो सारको करूं नाका, आतांच करात. खरी गरज आतां. फोंडकुलाक लागून आयिल्ले दिसा एक्सिडेंट जातात. थळावे म्हणटा मागणी पुराय जाली ना जाल्यार घोगळ हावजिंग बोर्ड ते कुडतरी रस्तो आडवपाची शिटकावणी. आतां हो रोड तुमचो चयल आसलो. हे रोडाचे आमी 3 वर्सां जालीं आतां हें येताय आनी 3 वर्सां भितर एक कितें धामोर घाताय 5 रोड. हांव म्हणटा ते गॅरंटी आसूं जाय न्ही, त्या धामरा पूण गॅरंटी आसूं जाय मरे. आज गेलो हालीं गेलो मागीर येत्या वर्सा आनी एक टेंडर काडलो आनी आमी वचोन हांव मोयन लोकांक घेवन आमी ही बली केल्ली पिदान म्हणली इन जाल्ले बिफोर मे तुका आपूण धामोर काडीत म्हूण. म्हाका दिसता हांवें MLAन हाडायला न्हू कित्याक आतां जानेवारी इलेक्शन येतलें. इलेक्शन येता म्हणल्यार लोकांक हें धामोर घायलो की ना तेन्ना लोकांक बरें दिसतलें. पूण 5 वर्सां लोकांक दुखोवन इलेक्शनां तूं बरो करता. इलेक्शन येता म्हणल्यार तूं घाना काडना जाल्यार आमी हाडायतले ना जाल्यार. आनी आतां तूं 10 दिसां भितर हे तो धामोर घाना न्ही आमी रस्त्यार उबे जातले मोदी. पावस जातकूच एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर रोड रिपेर करताय पूण एवरी नेक्स्ट इयर परतून आतां हे रोडार तूं चोयल जाल्यार तूं कळटलें हो रोड सकयल आनी सरावंडींग वयर आहा. एका पोचार ड्रेनेज ना आनी म्हाका तर लक्षांत येना म्हज्या कसो टॅक्नोलॉजी जाय हो रोड करपाक. हांव मागता गव्हर्मेंटाक ती बायल पडली. हांव मागता PWD मिनिस्टर लागीं जाता तितले बेगीन हे रस्त्याचेर पोर्टफोल काडून जाता तितले बेगीन रिपेर करून लोकांक ही बरी सवलत दिवची. 2 वर्सान वर्स हो रस्तो तसो जाता. एकूय वर्सांनी कितली वर्सां आतां कोरू जाल्लो ओनू रस्तो ना. वयली वयर मातोळ घालतात फातर घालतात पोना मागीर पावस येयलो म्हणटकीर ते रोखडे गेले. घालतना तुमी करतना सारकेंच हें करून करात. कित्याक मातशें 1 वर्सा भितर मातशें आमची दोळ्या दुखोवन लायतात. रस्तो जालो म्हणून रस्तो पळय आतां हे फातर घातले कशें जातलें. भारताचे मिराबाय चानून वेट लिफ्टिंगात रुप्या पदक जिखून भारताचो अकाउंट उक्तो केलो. 49 किलो कॅटेगरीत मिराबायन ही कामगिरी केली. गोल्ड मेडल जिखतलेंच म्हणून आपणे यत्न केल्ले, मात रुप्या पदक म्हत्वाचे म्हणून ती उलयली. कोविडाच्या अरिश्टांत टोकियो ऑलिंपिक सुरू. भारतान गोंयांतूय ऑलिंपिक फिवर. देशभर मिराबायची तोखणाय. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. बिस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.